नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. हडफड्या 7 डिसेंबराच्या फांतोडेर जाल्ल्या अग्निकांडाचे मुखेल आरोपी सौरभ लुथरा आनी गौरव लुथरा हांचे खातीर कांय तेंप सोद काम केल्या उपरांत आयज निमणे तांकां थायलंडच्यान दिल्लीत आनी दिल्लीच्यान गोंयांत हाडपाक पुलिसांक यश आयलें. मोपाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पावल्या उपरांत विमानतळावेले साबार सोपस्कार पुराय केल्या उपरांत तांकां शिवोलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात वैजकी चांचणे खातीर व्हेले. त्या उपरांत तांकां फुडले तपासणे खातीर म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्हो इस्पितळांत धाडले. वैजकी तपासणी जाल्या उपरांत आयज दोगांकय पुलिसांच्या बंदखणीत घालपा हेतान न्यायालयांत सादर करतले. इथिओपिया देशांत यशस्वी भेट दिल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपल्या ओमान देशाच्या भेटे खातीर भायर सरले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही ओमान देशाची दुसरी भोंवडी आसा. भारत आनी ओमान अंदू वर्सा आपल्या राजकीय संबंधांचे 70वें वर्स मनयता. हाका लागून हे संबंध आनीकय घटमूट करपा हेतान आनी दोनूय देशां भितर सहकार्य वाडोवपाच्या नदरेन प्रधानमंत्र्यांची ही भेट महत्वाची थारतली. ओमानात रावपी मूळ भारतीय वंशाच्या लोकांनी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटेविशीं उमेद उक्तायली. बहुत बड़ा इंतजार है. अपने ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर यहाँ आ रहे हैं, वो भी दूसरी बार. हम लोग काफी इंतजार कर रहे हैं उनका आने के लिए. उनका हर्षोल्लास से हम लोग उनका स्वागत करेंगे. पूरी इंडियन कम्युनिटी ओमान में जो उनकी बेतबरी से इंतज़ार कर रही है वो डेफिनेटली बहुत उत्साहित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या 3 देशाच्या भोंवडेच्या आयज दुसऱ्या पावंड्यार इथिओपियाच्या संसदेच्या जोड सत्रांत उलोवप केलें. ह्या वेळार दोनूय देश एकठांय येवन चडांत चड फायदो करून घेवपा खातीर काम करतले तशेंच संवसारांत शांतताय हाडपाक लेगीत योगदान दितले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच ग्लोबल सावथाचो विशय हाताळतना भारत आनी इथिओपियाचो हेत एक आशिल्ल्यान एकठांय येवन ग्लोबल सावथाक सशक्त करप आनी कोणाच्या आड न्हय जाल्यार सगळ्यांक वांगडा घेवन वयर सरप हो हेत जावन आसा अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. Honorable members, the Global South is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the Global South rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. आपल्या इथिओपिया भेटेवेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां इथिओपिया देशाचो सगळ्यांत व्हड नागरी भोवमान निशान ऑफ इथिओपिया भेटयलो. ते भायर प्रधानमंत्र्यांनी थंयच्या संसद भवनाच्या संकुलांत एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमे अंतर्गत एक रोप लेगीत लायलें. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्हो पंचायत वेंचणुकेच्या आदीं भारतीय जनता पक्षान परवरे मतदारसंघात आयज आपले बळगे दाखयतना सुमार 100 काँग्रेस आनी हेर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांक भाजपात आस्पावीत केले. ह्या वेळार परवरीचे आमदार रोहन खंवटे, गोंय भाजपाचे महासचिव सिद्धार्थ कुंकळकार, भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तुषार केळकार तशेंच भाजपाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. भाजपात प्रवेश करतल्या कार्यकर्त्यांक व्हडाव आपुलकायेन येवकार दितना रोहन खंवटे हांणी भाजपा हे देशाचे फुडार आशिल्ल्यान तरणाटे ह्या पक्षा कडेन आकर्शीत जाता अशें नमूद केलें. आज पूर्ण युवा जे आम्ही म्हणटा की युवा शक्ती तांकां एक विचार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करप. सगळे समाजाचे, सगळ्या कास्टाचे, सगळ्या रिलिजनाचे लोक भुरगे जे आज प्रधानमंत्रीक पळयता आसतना एक आयकन, एक ब्रँड म्हणून ज्या तरेन पळयतात, ज्या तरेन ते देशाचें नेतृत्व सांबाळटात तातूंत इन्स्पायर जावन आज भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केल्लो आसा. परवळीच्या वाठारांतल्यान थोडे कोण काँग्रेसाक आशिल्ले, कोणे बाकीच्या पार्टीक आशिल्ले आनी थोडे नवे वोटर आशिल्ले. सगळे जाणांनी जे विचार मांडिल्ले तातूंत आमचे मंडळाचे अध्यक्ष तशेंच आमचे युवा अध्यक्ष तशेंच भटा कांबळी
आमचो अखिलेश देसाय हांणी सगळ्यांनी तांचे कडेन तांचे विचार मांडिल्ले तेन्ना आज तांकां संघटीत घेवन आज भारतीय जनता पार्टीन बाब सिद्धार्थ कुंकळकारान आनी तुषारान एक फॉर्मल फंक्शनान तांकां आज वेलकम करून पार्टीन भितर घेतिल्ले आसा. महिला शक्ती, युवा शक्ती, गरीब कल्याण आणि कृषी शक्ती या 4 खांब्याचेर विकसित भारत घडयता आसतना आज विकसित गोंय डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन घडयता आसतना पूर्ण तरेन युवा शक्ती फुडें व्हरची, युवा पिढीक फुडें व्हरचें ह्या विचारधारान गोंय सरकार काम करता. आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पक्षाच्या वतीन पेडणेच्या तोरसे मतदारसंघाचे जिल्हो पंचायत उमेदवार राघोबा कांबळी हांच्या प्रचारा खातीर वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार तांचे सयत थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हे लेगीत हाजीर आशिल्ले. येता त्या जिल्हो पंचायत वेंचणुकेत भाजपाच्या उमेदवारा आड वेंचणूक लढोवपाच्या हेतान आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हांणी आपलो उमेदवार उबो केला. हे विशीं प्रतिक्रिया दितना पक्षात बंड करतल्या फुडाऱ्या आड गोंय प्रदेशाध्यक्ष निर्णय घेतले. पेडणेच्या जनतेन सरकारान केल्ली उदरगत अणभवल्या तेन्ना ते विचार करूनच मतदान करतले असो विस्वास मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. कारवाई करपाची कोणाचेर ती भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष करता आनी ऑलरेडी सुरवात केल्या. पळय लोकांक हांगासर भारतीय जनता पार्टीचो अधिकृत उमेदवार राघोबा कांबळी जो आमच्या सिंबॉलाचेर उबो आहा. लोकांक हांगा कमळ खबर आहा. ओके, लोकांक बाकीचो विशय कांय खबर ना. हांगासलो भारतीय जनता पार्टीक केल्लो विकास लोक जाणा. ती पेडण्यातली जनता ही खूब शाणी आसा. ती सगळे पेडण्याकार जे आसा पळय हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावता. भारताचे दर्यादेग संरक्षण सशक्त करपा हेतान आयज भारतीय नौदळान INS 335 ऑस्प्रे MH-60 R स्क्वॉड्रन हे हेलिकॉप्टर नौदळांत आस्पावीत केले. हे हेलिकॉप्टर नौदळा खातीर एक आर्विल्ले शस्त्र थारून साबार पारंपारीक तशेंच आधुनीक धोक्यांक तोंड दिवपाक मजत करतले. ह्या हेलिकॉप्टरा विशीं लेफ्टनंट कमांडर अमन प्रताप सिंग तशेंच लेफ्टनंट कमांडर मनीष सरवारिया हांणी सखोल म्हायती दिली. The MS-60R helicopter is fitted with advanced avionics, sensors and weapon system. So in order to maintain these systems, we have to maintain a high maintenance standard as well as technical oversight. So as our technical team, our endeavor is to ensure that each of the system is maintained at its peak standard and the aircraft is available for all operational requirement when required for the Navy. सर, MS-60R हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो कि फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर सहित कई प्लेटफॉर्म से संचालित करने की क्षमता रखता है और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच को काफी हद तक बढ़ाता है. अपने उन्नत सेंसर, एवियोनिक्स और हथियार से ये भारतीय नौसेना को खतरों से आगे रखने में सक्षम बनाता है. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती सुरू आशिल्ल्या 5 T20 खेळामाळेंतलो आयज चवथो खेळ लखनौतल्या एकाना क्रिकेट मैदानाच्या B मैदानाचेर जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जाता. आता मेरेन जाल्ल्या 3 खेळांत भारतान 2-1 अशी आघाडी घेतल्या. भारताच्या पंगडात अष्टपैलू अक्षर पटेलाच्या सुवातेचेर शाहबाज अहमद ह्या डावखुऱ्या फलंदाज आणि गोलंदाजाक संद दिल्या. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.